नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरपंच पंच वांगड्यांच्या पगारांत 2000 रुपयांनी वाड. गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतलो निर्णय. सरकारान टाटा कंपनी कडेन पूर्ण स्थापनेचो विशीं केला कबलात. पेडण्या बोगद्यांत उदक साचिल्ल्यान रेल्वे येरादारीत बदल. आज राती 8 वरां मेरेन रेल्वे येरादारी सुरळीत करपाचे कोंकणी रेल्वे स्थापनाचे आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ऑस्ट्रियाचे भव्य स्वागत. दोनूय देश आतंकवादाचो खर विरोध करतात. आतंकवाद्यांचे समर्थन जावंक शकना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. उन्नावात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 18 लोकांक मरण. प्रधानमंत्र्यांनी 2 लाख रुपयाची मजत निधी केली जाहीर. आणि आसगांव प्रकरणात पूजा शर्माचो उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन अर्ज भायर आयलो. आणि आता खबरो विस्तारान. सरपंच उपसरपंच आणि पंच वांगड्यांच्या पगारान 2000 रुपयांनी वाड केल्याची घोषणा आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयात जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेंत केली. या पगारवाडी उपरांत सरपंचाचो पगार आता 8000 रुपया, उपसरपंच 6500 रुपया आणि पंच वांगडी हांचो पगार 5500 रुपया इतलो जातलो. गोंय सरकारान टाटा कंपनी बरोबर समजिकायेची कबलात करून गोंयांत आशिल्ल्या ITI संस्थेचे पुनर्स्थापन आणि साधन सुविधा करून घेवपाचें थारायलां. गोंय सरकार ह्या उपक्रमांत 75 कोटी रुपया जाल्यार टाटा कंपनी 160 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले. तशेंच गोंय सरकार ताज समूहा बरोबर समजिकायेची कबलात करून ITIच्या विद्यार्थ्यां खातीर 6 म्हयन्याचो प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालीक लायतले अशी घोषणा मुखेलमंत्र्यांनी केली. ओके. गोवा पंचायत सॅलरी अलाउन्स ऑफ द सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली. ताज ग्रुपा बरोबर टायअप करून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स येता त्या 15 जुलयच्या उपरांत नवीन हॉस्पिटॅलिटी कोर्स ITI इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आणि ITI इन हाऊसकीपिंग हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून 6 मंथ्स इन ITI आणि 6 मंथ्स ट्रेनिंग इन ताज हॉटेल्स अशा पद्दतीचो नवीन कोर्स आमी आतां इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत स्किल सेट्स किंवा आमकां चड ह्युमन रिसोर्स ही तयार जावची म्हणून आमी हो कार्यक्रम वर्ल्ड स्किल डेचो कार्यक्रम आमी कला अकादमींत मनयता. तेज्या निमित्तान वेगवेगळ्या कंपनीज हांचेंय फेलिसिटेशन करतले. वेगवेगळे भुरगे जे स्किल सेटान तेंच्यांनी एक्सेल केले तांचेंय फेलिसिटेशन दवरतले. हे ITIन दवरला आणि हो कार्यक्रम सगळ्या ITIंतल्यान लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. बाकीचे भुरगे थंय सगळे जाण हो कार्यक्रम ITIंतल्यान व्हर्च्युअली पळयतले. इतले मजगती कर्नाटकान लोकांनी म्हादय विशयावेल्यान बेळगांवां कदंबा बस आडावन दवरपाच्या घडणुके विशीं DJP आनी मुखेल सचिवा कडल्यान अहवाल मागला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. म्हादयची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. तेज्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयला म्हणून तेंच्या त्या टिमीन तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागला. पेडण्या बोगद्यांत उदक साचिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्यान धांवपी कोंकण रेल्वेच्या येरादारींत बदल जाला. ट्रेन नंबर 22229 ही मडगांव ते मुंबय धांवपी वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द केल्या. तशेंच ट्रेन नंबर 12051 ही मुंबय ते मडगांव धांवपी जनशताब्दी एक्सप्रेस रेल्वे रद्द जाल्या. ट्रेन नंबर 10103 मुंबय ते मडगांव धांवपी मांडवी एक्सप्रेस तशेंच ट्रेन नंबर 10133 ही मुंबय ते मंगळूर वचपी एक्सप्रेस रेल्वे रद्द जाल्या. आज धांवपी ह्या 4 रेल्वेंची येरादारी रद्द केल्या हाची प्रवाशांनी नोंद घेवची. मडगांव बसस्थानकाचेर खासा मजत कक्ष स्थापन केला, जाका लागून प्रवाशांक 24 वरां कोंकण रेल्वे विशीं माहिती 0832 370 6480 ह्या क्रमांकाचेर मेळटली.
इतल्या मजगती कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा पेडण्या बोगद्याक भेट दिवन थंय आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केली। तशेंच रेल्वे येरादारी आज राती 8 वरां मेरेन मूळ पदा येवपी आस्त तांणी उक्तायल्या। रेल के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं टनल के, वो मौजूद हैं और कुछ हमारे एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हम सभी लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पानी का बहाव है जो नीचे से आ रहा है, इसको हम लोग सायंकाल 7-8 बजे तक रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। रशियेच्या यशस्वी भेटे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपल्या ऑस्ट्रिया भेटे खातीर वियाना पावले। थंय तांकां जंगी येवकारा सयत ऑस्ट्रियाच्या लष्करान गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रियाचे राष्ट्रपती आनी चान्सलर कार्ल नेहमार हांचे सयत जोड पत्रकार परिशद घेवन तांच्या सयत जाल्ल्या चर्चा सत्राविशीं म्हायती दिली। ह्या वेळार उलयतना दोनूय देश आतंकवादाचो खर विरोध करतात आनी खंयच्याच परिस्थितीन ह्या संवसारीक संकश्टाचें समर्थन जावंक शकना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ऑस्ट्रिया भेटेच्या फाटभुंयेर दूरदर्शनान ऑस्ट्रियाच्यो राजदूत कॅथरीना विजर हांच्या सयत खासा मुलाखत केली। ह्या वेळार 41 वर्सां उपरांत भारताचे प्रधानमंत्र्यांची ऑस्ट्रिया भेट ही खूप महत्वाची आसा अशें विजर हांणी सांगलें। तशेंच भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमाची तोखणाय करतना पुराय संवसाराचो फुडार उपक्रमाचेर आदारिल्लो आसा आनी दोनूय देश उपक्रमाचेर खूब भर दितात अशें विजर हांणी आपल्या मुलाखतीन सांगलें। This is really a very important visit for us. It is the first visit of an Indian Prime Minister, as you mentioned, after 41 years to Austria, 40 years after an Austrian Federal Chancellor visited India. And this visit is taking place in a year when we are celebrating 75 years of bilateral relations. So we are happy about that fact also, that this high-level visit is now sort of a manifestation of the very good place that we are in at the level of our bilateral relations. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझकर ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। उत्तर प्रदेशाच्या उन्नाव वाठारांत घडिल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान आज 18 लोकांक मरण आयलें। लखनौ ते आग्रा महामार्गावयल्यान दिल्ली वतल्या प्रवाशी बशीन टँकराक धपको दिल्ल्यान सकाळच्या सुमार 5:15 वरांचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातान 19 हेर प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्यात आनी उपचारा खातीर तांकां लागींच्या इस्पितळांत दखल केल्यात। उत्तर प्रदेशाचे उपमुखेलमंत्री ब्रिजेश पाठक हांणी पत्रकारांक ह्या अपघाताविशीं तशेंच सरकाराच्या बचाव कामाविशीं सविस्तर म्हायती दिली। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोर्ट की चिकित्सा व्यवस्था मिले। मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघाताचेर दुख उक्तावन दुखापत जाल्ल्या खातीर बेगीन बरें जावपाची प्रार्थना केली। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधींतल्यान अपघातांक मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपया आनी दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांचो आदार जाहीर केला। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रपती भवनान आयोजित कार्यावळींत ड्युरंड कप ह्या फुटबॉल सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यां बरोबर संवाद साधलो। जुलय 27 तारखेसावन सुरू जावपी ह्या सर्तीच्या खेळगड्यांक मार्गदर्शन करतना खेळान हार आनी जैत स्वाभाविक आसता पूण बरी प्रतिस्पर्धा जावप गरजेचें अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें। तशेंच एकामेका आड जैता खातीर झुजतना एकामेकाचो सन्मान करप एक बऱ्या खेळगड्याची खूण आसता अशें राष्ट्रपतींनी सुचयलें। प्रतियोगिता 135 वर्ष से अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि शिमला ट्रॉफी शिमला के निवासियों द्वारा खिलाड़ियों को वर्ष 1904 में दी गई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में विजेता टीम को प्रेसिडेंट कप प्रदान किया था। तब से इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 3 कप्स और 1 ट्रॉफी दोनों कप्स और 1 ट्रॉफी दिए जाना एक परंपरा है। आज इन तीनों का अनावरण किया गया है। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। जो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी देशांत वाडपी डेंग्यूच्या संक्रमणाच्या फाटभुंयेर भलायकी मंत्रालयाच्या वडील अधिकाऱ्यां सयत बसका घेतली। ह्या वेळार पावसाळी हवामानाच्या फाटभुंयेर देशांत कांय राज्यांनी वाडपी डेंग्यू संक्रमणाचेर आळाबंद हाडपा विशीं चर्चा जाली। तशेंच ज्या राज्यांनी डेंग्यूचे प्रमाण चड आसा त्या राज्यांच्या भलायकी मंत्र्यां सयत केंद्रीय मंत्री खासा बसका करतले। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए
विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय समय पर विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। आसगांव प्रकरणात मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान पूजा शर्मा हांणी केल्लो जामीन अर्ज भायर मारलो। पूजा शर्मा हिचे मुखेल आदवोगाद सुरेंद्र देसाय हांणी ह्या निकालाचेर आपूण नाखुश आसा आनी मुखेल कारवाय करपा खातीर तपासणी अधिकाऱ्यां मुखार हजर रावपाचें वा उच्च न्यायालयांत याचिका करपा विशीं पूजा शर्मा थारायतली अशी माहिती तांणी दिली। We are informed that the order is ready. We will apply for the certified copy immediately. It is for my client to decide. As far as I understand, I always thought nobody is above the law. Law is above all. I am disturbed by hearing this order. Just bow down to political pressure externally also when there is no pressure because of politicians. It's like that. But there are only some judges who consider that the law is above all, nothing is above law. We said that don't arrest me, grant me bail, I will come and depose or give statement. That was what we had said. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी दिवचले जनता दरबार आयोजित करून लोकांची गाराणी आयकून घेतली। येत्या त्या विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांच्यो समस्या आयकून घेवन त्यो विधानसभेंत मांडटले अशें आश्वासन तांणी दिलां। अवैध मीन येरादारी, मयेचे इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ह्या सारकेल्या प्रश्न विधानसभेंत मांडटले तशेंच लोकांच्या हिता खातीर पक्ष लोकां बरोबर उबो रावतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। Is about rich land and poor people. So लोकांची खूप समस्या आहा। लोकांची समस्या मेनली आता चड फुडें पावल्या कित्याक मायनिंग सुरवात जाता म्हणून अनाउन्स केल्लें। मायनिंग सुरवात जाता म्हणून प्लॅन केला पूण मायनिंग सुरवात जातना अनप्लॅन्ड भशेन तांणी सुरवात करपाची सगळी मोहीम सुरवात केली। हातून प्लॅन कसलोच ना, हातून स्थानीक मनशाचो इंट्रस्ट, ताका तो हांगाचो लोकल म्हणून ताका नोकऱ्यो मेळटल्यो, ताजो फायदो जातलो हाजेर कांयच विचार करूंक ना। सो लोकांक भंय आहा, लोकांक भंय आहा आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना। श्रीपाद बाबू सांगता की पळोवया म्हणून। सो लोकांक आतां ते पळोवया आनी भिवपाची गरज ना हाजेर वाज आयला आनी लोक आपल्यो समस्या आपले कितें कागाळी आहा त्यो सांगपाक हांगा आयला। इतले मजगती थळावो निलेश कारबोटकर हांणी आज जाल्ल्या जनता दरबारा विशीं म्हायती दिली। आज आमी जे टेनंट आहा ते आमकां हेंच्यानी फटोवन आमकां कांयच कन्सिडर करिनासतना आमच्या प्रॉपर्टीसून रोड येयला आनी आमी जेन्ना हाडूंक वता तेन्ना आमकां लॉ एंड ऑर्डर काडटा भितर उडयता म्हणून हो भंय घालून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट केल्या। आनी दुसरी गोश्ट आज तेंच्यांनी हायकोर्टान कितें सांगलें तांकां खंय तांकां परमिशन दिवंक तांकां ट्रान्सपोर्ट चालू कर म्हणून तांकां SOP पाळाय सांगल्या। सगळ्या विश्वासान घे कितें आहा ते रेग्युलर हे करा सांगल्या। पण आज कंपनी कितें केल्या सरकारच्या बळाचेर बाय फोर्सान ट्रान्सपोर्ट केल्ले आहा आनी ते कसलेच SOP पाळाय नासतना आज पळया सारमनशे तुमी पळया खाता मिडिया आमी दाखयता कितें म्हणून अन्ना धुनी केल्ली आहा, कोणाचो कंट्रोल ना, थंय रेबो जाला, कोणाक वचोंक मेळना ना, हे सरकारच्याच बळाचेर जाल्ले आहा। हांव सरकाराक मागता की म्हणून हितून तुमी लक्ष घालचें आनी कायद्या प्रमाणे जे हायकोर्टान कितें जे सांगल्यार SOP पाळात ते हितून तुमी पाळचे आनी व्यवस्थीत मायनी चालू करची। खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption.
all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। पर्वरे उत्तर जिल्लो पुलीस मुख्यालयान अर्बन पुलिसिंग ह्या परिशदेंत म्हापसा, दिवचले आनी सांखळेच्या मुखेल अधिकारी तशेंच पंच वांगडी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी आनी पणजी, पेडणे, वास्को नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो। ह्या परिशदेंत उत्तर गोंयचे उपपुलीस अधीक्षक आनी उपविभागीय पुलीस अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी अतिक्रमण विरोधी मोहिमे वेळार फावो ते पुलीस संरक्षण दिवपा खातीर नगरपालिकेच्या मागणे प्रमाण पुलीस कर्मचारी घडणूक स्थळाचेर उपलब्ध आसतले अशें आश्वासन दिलें। फादर फ्रेडी दा कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्टा वतीन दिवपी गुलाब पुरस्कार जैतिवंतांची नांवां जाहीर जाल्यांत आनी हे खेपे आदलो शेतकी संचालक आनी कोंकणी लेखक नेविल आफोन्सो हांकां गुलाब व्यक्तिमत्व पुरस्कार जाहीर केला। कवी आनी बाल साहित्य लेखिका फिलोमेना सा फ्रांसिस्को हिका गुलाब साहित्य पुरस्कार, नामनेचो तियात्र कलाकार कॉमेडियन सेली हाका गुलाब तियात्र पुरस्कार आनी फेलिक्स कार्दोज पत्रकारिता पुरस्कार प्रुडंट मिडियाचे सावियो डायस हांकां जाहीर केला। 20 जुलयाक फादर फ्रेडी दा कॉस्टा हांच्या 71व्या जयंती निमतान हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनान कृष्ण कक्षांत जातलो अशें कळीत केलां। विम्बल्डन टेनिस सर्तींत दादल्यांच्या एकोडी उपांत्यपूर्व फेरयेंत रशियेचो टेनिस खेळगडो डॅनियल मेदवेदेव हाणें संवसारीक वळेरेंत पयलो क्रमांकाचो खेळगडो जॅनिक सिनर हाका 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 अशा सेटांनी हारयलो। ह्या जैता उपरांत मेदवेदेव ह्या सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत पावपाची दुसरी खेप। शुक्रारा जावपी उपांत्य फेरयेंत मेदवेदेवाचो सामनो स्पेनाचे कार्लोस आल्काराज हाचे आड जातलो। विदेश मंत्रालयाचे सल्लागार अनीश कुमार हांच्या फुडारपणाखाला एक प्रतिनिधी मंडळ 2 दिसांच्या श्रीलंका भोंवडे खातीर कोलंबो पावलें। हे प्रतिनिधी मंडळ श्रीलंकेच्या वेगवेगळ्या सरकारी मंत्रालयांच्या वडील अधिकाऱ्यां सयत म्हत्वाच्यो बसका घेतले। विदेश मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां सयत जाल्ल्या एका बसकेंत प्रधानमंत्र्यांचे गतीशक्ती मंचाविशीं चर्चा जाली। ह्या वेळार गतीशक्ती मंचाचे फायदे वांटून घेवपाचेर भारतान समर्थन दर्शायलें। युरो कप 2024च्या काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेन पंगडान फ्रांसाचेर जैत जोडून निमण्या खेळांत प्रवेश केलो। सोमारा जावपी निमण्या खेळांत स्पेनाचो पंगड आज राती जावपी इंग्लंड आड नेदरलँड ह्या खेळाच्या जैतिवंता सयत खेळटले। काल जाल्ल्या खेळांत ह्या पुराय सर्तींत दर एक खेप जिखपी स्पेन पंगडान फ्रांस पंगडाचेर 2-1 अशा गोलांनी जैत जोडलें आनी 12 वर्सां उपरांत युरो कपाच्या निमण्या फेरयेंत प्रवेश केलो। भारत आनी झिम्बाब्वे हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या 5 खेळाच्या T20 खेळा माळेचो तिसरो खेळ आज हरारे हांगा जाता। निमणी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाण 20 षटकां उपरांत भारतान 4 गडे वगडावन 182 धांवड्यो केल्ल्यो। ह्या खेळा माळेंत दोनूय पंगडांनी हे आदी दर एकी एक खेळांत जैत जोडिल्ल्यान आयच्या खेळांत विरोधी पंगडाक हारोवन ह्या खेळ सर्तींत फुडाकार घेवपाचो ध्येय दोनूय पंगडाचो आसा। आतां पळया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। सरपंच पंच वांगड्याच्या पगारांत 2000 रुपयांनी वाड, गोंय मंत्रिमंडळ बसकेन घेतलो निर्णय। सरकारान टाटा कंपनी कडेन पुनर्स्थापने विशीं केली कबलात। पेडण्या बोगद्यांत उदक साचिल्ल्यान रेल्वे येरादारीन बदल। आज राती 8 वरां मेरेन रेल्वे येरादारी सुरळीत करपाचे कोंकण रेल्वे वेवस्थापनाचें आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ऑस्ट्रियाचे भव्य स्वागत। दोनूय देश आतंकवादाचो खर विरोध करतात। आतंकवादाचे समर्थन जावंक शकना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उन्नावात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 18 लोकांक मरण. प्रधानमंत्र्यांनी 2 लाख रुपयाची मजत निधी केली जाहीर. आणि आसगांव प्रकरणात पूजा शर्माचो उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन अर्ज भायर मारलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.